पंचायत बॉडी मिटींग जातली तेन्नाच करतले. सो तुम्ही फॉर सनबर्न आसा, तुमकां सनबर्न जाय, तुम्ही काल सांगला तशें. आमकां जाय पण आतां जी मेजॉरिटी जातली त्या प्रमाणे वयतलो. म्हणजे जे मेजॉरिटी प्रमाण निर्णय जातलो. भाई तुमचें कितें म्हणणें? सरपंच जाय. तुमचें नाव कितें? आमच्या लोकांक जाय म्हणून आमकां जाय. लोकांक जाय आमी म्हणून लोकांक तुमकां म्हणटा, जाय. आमी लोकांक म्हणटा. तुमचें नाव कितें? अर्जुन कांगरकर. तुमी पंच? हय. सो तुमकां जाय. सरपंच, हय. आज त्यांची सत्ता आसा तेवढ्या काय शंकर जालें. आमी BJPचे पूण आयज कितें आमकां सनबर्न होनाका बरें फेस्टिवल हाडात तुमी ऑर्गनायज करा, आमकां फूल सपोर्ट आसता. आयज ही सनबर्न लोकांची फॅमिली डिस्ट्रॉय करप हें आमकां योग्य ना म्हणून आमचो अपोज आसा. सो तुम्ही ठाम आसतले. आमी टायम आसता तुम्ही आयज विरोध करतले आता बैठकीत आणि मागीर समाज मंजूर जालो ठराव जाल्यार भुमिका काय जशी आमदारान म्हटलं आम्ही घुसतले केन्ना घुसपाच्या पंचायतीन पळयात पण येता ते पळया लोकांक फुगत आमदार येवचो नासता. येता आमकां येस थँक्यू. तुम्ही खंयचे दबाव बी बळी पडचे ना. ना 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 आमी आतां काल पडटा जालें न्हू आमकां फोन कितले येयल्ले पण आमी दबाव करता. तुमकां फोन येयल्ले हय पळय. फाटी सर म्हणून. येस आमच्या संस्कृतीचे घाला घालणाऱ्याचो घालो घालतले. आमचे देव देवता मांद्र्याची भगवती आसा, मोरजायची मोरजाई आहा, मुर्जेची तो व्यता आहा, ह्या वाटेन व्यता आहा. पवित्र आमची शांतादुर्गा देवस्थान कदंबकालीन आहा. हे देव देवतांचा जर हे जर परिणाम देव देवतांचा जर तेंचेर जर परिणाम जालो जाल्यार देव धारेश्वराची माऊली आहा, हे जे देव देवता आहात ते तुका कशेच तरेन एकंदरीत तुमचो विरोध असतो. आमचो एकंदरीत विरोध आहा. काही गोष्टी जे वाईट असतात त्यांना सगळ्याच विरोध असतात. सनबर्न येता ठराव तसो घेतले तुम्ही. हय तसो ठरावीक. ओके थँक्यू थँक्यू. ठराव मंजूर झाला आणि कालूय म्हटलेले आमदारांनी की आम्ही घुसतले. घुसतले 100% घुसतले. हय तर आमी एकदा ना ते ना तुका खबर आहा मरे. चल मेजॉरिटी आमी आमी 4 जण आसा आमी हांव. काय म्हणटा बघ कसा आता मिटिंग झाली मग सांग मग उलयता. हा काय झालं आमच्याच पार्टीचं सरकार आहे बरोबर. तुम्ही म्हणतात की सरकार आहे पण आमचो विरोध हो पार्टी किंवा सरकाराकडे ना. आमचो विरोध असं सन्मान आहे. आम्ही एक विनंती सरकाराकडे ही पाहून बघतो. नका सांगा आता तुम्ही म्हणतात की काल 2 कडे आमचे ह्या झाले सभा 2 कडे झाले. काल हय कितके पोलीस असले आज पण पोलीस बघा म्हणजे हय एक युद्ध किंवा पोलीस छावणी कशी झाली आहे. पंचायती इतके पोलीस मी तरी गांव भोवूंक ना कारगळी हे सुद्धा आमचेच भावंडा. तांकांय विनाकारण त्रास जाता. तांकांय त्रासच नाही ते उभा राहून निबरान काय गरज काय. एक म्हाका सांगा ते त्या महोत्सवाक जशी आता आम्ही फिल्म फेस्टिवल जाता किंवा आणि काय महोत्सव जातात आम्ही आमच्या परिवारा सकट जातो बरोबर. आई वडील भावंड मुलं भुरगीं सगळीं आमी घेऊन येतो. तर हे फाल्यां जे आता समर्थक आसत हे थंय आपल्या परिवारा सोबत वयतले. थंय जर काय बरा कृत्य जाता तांकां दिसता काहीतरी फायदेशीर आसा आणि काहीतरी एक समाजात बरी एक गोष्ट मेळटा. आम्ही आज समाज घडवू शकना पण मी म्हणते बिघडूच नाकात. आज युवक आमच्याकडे काम ना तर हे धंदे आम्ही तेंच्या मागे लावपाचे सुद्धा आसा. म्हणजे जे कायदेशीर कितें आसा पळय तेंचे ते मुखार आमकां हे करता तेन्ना फुडें आमी म्हणजे 4 विरुद्ध 5 असे ऑलरेडी तुम्ही मान्यता दिली पंचायतीकडे जे ऍप्लिकेशन येयल्ले ते. काल आमी एक्चुअली मिटींग घेतली बॉलआउट केली आणि आमकां ग्रामस्थांनी आमकां फूल सपोर्ट केलो. 2 ते 2.5 लोक घातले कित्याक लागून हे सनबर्न जावं नाका म्हणून. आणि पंचायत बॉडी आहेत 5 जण मेंबर जमतात आणि तांकां नुसतं इश्यू करून सोदतात. हांवें ताका ऑब्जेक्शन घातलें. कितें ऑब्जेक्शन घातलें तुम्ही म्हटले पयली ग्रामसभा पळयात नेक्स्ट संडे जाता ते मागीर आणि तेन्ना लोकांचे डिसिजन घेयात आणि मागीर तुमकां इश्यू करपाचें जाल्यार करून वळ्यात म्हटलें तुमी. ते आयज आयकपाक रेडी आमचे. भूषण तुमची भूमिका काय? सांगलेले की आम्ही पंचायतीन घुसतले म्हणून मान्यता मेळ्ळी. पंचायतीन घुसपाक आता एकलोय भायर ना. काल कितें जालें एक्चुअली आमी सगळे आयज येवपाक आसले. सडनली गेले आमकां काल आयतारचो सगळे गेट टुगेदर जातात म्हणून आमी काल सडनली काल न्ही इश्यू केले आनी पेपर आवट केले. आमी संडे वांगडा
डिस्कस करता आणि मी पंचायत बदली. आता भूमिका काय तुमची आता आता आमची अजून एक ठराव मंजूर झालो त्याला एनओसी दिली ठराव मंजूर प्रोव्हिजन झालो म्हणून अजून सन्मानित जाऊन अजून नो आम्ही हायकोर्टाक वतले आज 9 तारखे आमकां हायकोर्टाची फर्स्ट डेट आहा. ओके नाल्यार आमी पर्सनल एक एडवोकेट आमी सन्मानीत केस घालतले. आमकां एक दुःख कितें आयज कोण तरी मेलो त्यांचे आवय दुःख जातले ते हेका दुःख जावचे ना हेका पयशे मेळ्ळे आसतले मेंबरांक आमच्या पण पंचायत मेंबरांक पयशे मेळ्ळ्यात म्हणून ते विशयी करून नोटीस आपले सोगून होतात आपले एनओसी सोगून काल त्या म्हणजे सपोर्ट आले ते कोण आणले जारगावचे आणले ते भायले लोक हाडलेले ज्यांनी आणि तेजे सपोर्ट केलो आणि की तुम्ही आणलेले ते तुम्ही आम्ही लोक आमचे पेंड्याचे भाव असले पेंड्याचे भाव कित्याक आमच्या पेंड्या भावांक आपल्या फॅमिलीची एक कदर आहा. म्हाका एक सांगा आरएमसी चे प्लांटा खातीर बोवाळ जालो तेन्ना कित्याक बोवाळ आरएमसी प्लांटा खातीर जेन्ना बॉडी आमची पंचायत बॉडी चेंज झाली आणि हेंच्यानी डिले केली 30 days आफ्टर 30 days तेंच्यांनी डायरेक्टर पंचायती नोटीस केली आणि डायरेक्टर पंचायतीने काय नोटीस आपले त्याच्यावर NOC अजून ते लोकांना त्रास जाता त्याच्या खातीर लोक कितें आम्ही पळयते ती आपले आम्ही हायकोर्टात सांगितले केस फायल केली आसा म्हणणे लोक जमा कितें जावं नाका म्हणटा ते. झाले कितले फावट जमा जाले तुम्ही उद्या कितले लोक असले जाले? काल जाले तितले जावन आसले न्ही केन्ना ते आरएमसी प्लांटा खूप जमलेले तुम्ही त्यांना असले आम्ही दोन आसले time ना असले. आम्ही आसा प्रत्येक टायमार आम्ही आसले. जेन्ना पळय हा. जेन्ना आमचो गव्हर्नमेंट ताका इश्यू करता ताका एनओसी दिया आणि काम स्टार्ट करात म्हणून अजून तांकां आमी पंचायती आमदारान वचून थंयसर म्हटलेले की आपण बंद घालता पोलिसांक स्टाफ पळय, बिनवरून आमदारान- बंद कित्याक घालूं ना आमदारान तर गेलो बंद घालपाक गेलो पण त्या खंयचे इन्स्ट्रक्शन येयल्या पण फाटी जालो तर ताचे आसूंक शकता आता भूषण आता जो आता त्यांच्या ती पळयता एडोक लिगल ओपिनी घेतला पळय आमकां सांगून त्यांनी खंय कोणा डायरेक्ट घातले काय आनी कशे दिले ते आमकां खबर ना आमचो आमी आमदाराकडे बसतले बरोबर कित्याक आमदारान डे वन पासून तो आयज आमच्या कडेन आसा खंयची अदृश्य शक्ती बी आहा हेच्या फाटल्यान आसा व्हडली शक्ती. हांवें स्टार्टिंगूच म्हटलेले ऐका हांवें स्टार्टिंग म्हटलेले की ह्यो सनबन धारगळीन जो येता हे आमच्या पंच मेंबराक काळाकोन धरून आणि हांगातल्या स्थानिक आमदाराक हे काळाकोन धरून येतो ईडीएम हाडटा कोण हाडटा बरोबर हांवें तेन्ना अशें म्हटलेले की आमच्या स्थानिक आमदाराकच खबर ना सन्मान जाता म्हणून जर भायले आमदार आणि मंत्री जर आमच्या कॉन्स्टिट्यूशन हाडूंक सोदता जाल्यार तेणी आपापल्या कॉन्स्टिट्यूशन वरचो भायले आमदार भायले झाले आमचो रोहन कोडे जालो आणि कोण बरोबर पेडण्याचो आणि कोण आहा? पेडण्याचो नो कमेंट असू शकता बरोबर न्हू, तुम्ही डायरेक्ट कित्याक उलयना जे आहा ते लोकांक कळोनी न्हू. टुरिझम मंत्री रोहन गवडे बरोबर सीएमक रिक्वेस्ट करता की हाचेर तेणी आमकां एक बेगीतल्या बेगीन अपॉइंटमेंट दिवची स्थानिक लोकांक धारगळकारांक तुमकां दिसना तुमकां पेडणेकारांक सरकार सामकेच ग्रांटेड बॉल्सान घातलेले रे करता कशें पळय तुम्ही आता खडेगाठ 4 पंच असताना हांगासर तुमचे एनओसी दिवन ते मोकळे झाले आज बघ अजून रेझोल्युशन हांवें सेक्रेटरी विचारा हांवें तुरंत बरें म्हटलं हांव सायन मारता सगळे गेले ते रेझोल्युशन अजून बरोबर ना अजून आता पंचायत हांवें ताका कितें रेझोल्युशन बरें हांव म्हटलें सायन मार पयलीं म्हटलें बरें हांव म्हटलें ते नाका ते ना खबर म्हाका पयलीं म्हटलें बरें हांव म्हटलें सायन मारता म्हणटा एक ग्रामसभा घेवपाची स्पेशल स्पेशल आणि लोकांचे मत घेवपाचे आम्ही आमचे ऑब्जेक्शन ना मागीर लोकांचे पहिली मेन ऑब्जेक्शन आसूंक जायना न्हू ग्रामसभेन लोकांनी सांगले आमचे ऑब्जेक्शन आसा म्हणून आता हेंका खंयचे तरी लोक सांगतात लोकांनी तेंका बॉडयेक आपोवन व्हेले आणि सांगले आमकां सनबन जाय म्हणून पण त्या लोकांनी आमकां आपोवन व्हरोंक ना हांवें आतां आयज स्पेशल मिटींग आतां मिटिंगेक हांव उलयलां आमकां आपोवंक ना मरे त्या मिटिंगेक तुमकांच कशें आपयलां अशें हांवें विचारलें तर आमकांच आपयले म्हणटा अशें कशें जावं शकता 9 मेंबरांक तेंच्या त्या लोकांनी आपोवंक नाका आसले तेंच्यांनी बॉडयेकच कशें आपयले त्या लोकांनी ग्रामसभा ही काय कालच्या मिटिंगेन तेंकांच आपयले फुड्यान ठेयलो हा 4 विरुद्ध 5 मतांनी पास ओके आणि ग्रामसभेक पळय ठराव मांडलो की तो नका म्हणून हे आमचो सेक्रेटरी सनबर्न. ग्रामसभा महत्वाची ठराव काय असे त्यांनी डिसिजन जे घेतला ते हांवें नोट डाऊन करून घेतला आणि 4 विरुद्ध 5 मतांनी पास झालो ओके आयज जी पंचायतीची बैठक जाली या पंचायत बैठकीत 4 पंच सदस्यांनी सन्मान विरोधी जी आहे ती आपली भूमिका कायम दवरली आणि हातूंतले 2 मुखेल पंच वांगडे एक म्हणजे पयलींचे दोघे माजी सरपंच एक भूषण नाईक आणि एक निखील साळगांवकर. तर आणि आयज मिटींग जाली तेंच्यानी 5 विरुद्ध 4 5 लोकांनी तेजी पास करून ठराव घेतला पूण हांवें ताका ऑप्शन घातला ऑप्शन कितें घातला आयज तुमी 5 घाला आनी कालचे फाटले काम लोकांनी अपोज केलो ती म्हणल्यार तुमी कॉफी लायात आनी ठराव पास करून घेयात थंय जायना नेक्स्ट म्हणटा संडे तुमी परतून म्हणटा एक ग्रामसभा आपयल्या उपरांत कितल्यांक जावं आनी कितल्यांक नाका ते लोकांचे व्ह्यूज घेयात म्हटल्यार तुमी तुमकां वाडटा तुमचे वाड चड जाता जाल्यार अवश्य तुमी दियात पूण ते आयपाक रेडी ना सो स्पेशल ग्रामसभा जावपाक जाय ह्या विशयाचेर हय जावपाक जाय माझी इच्छा आनी आमचे मेंबर्स आमचो
निकेश साळगांवकर आमचे 2 मेंबर्स त्यांनी ऑब्जेक्शन घातलं तुम्ही ग्रामसभा इश्यू करा आमकां काय प्रॉब्लेम ना पूण ते आयकपाक रेडी ना पळय आज मिटींग जाली तेन्ना हांवें सेक्रेटरी आनी सरपंचाक म्हटलें जे कितें येयला पळय तेन्ना आमकां वाचून दाखय तेन्ना वाचून दाखयल्या प्रमाणे अशें मागीर भूषण नायक आमचो कलीग आनी हांवें ताका डायरेक्ट ऑब्जेक्शन घातलें नोट डावन कर म्हटलें बरें म्हणटा रेजोल्युशन बरें कितें तें रेजोल्युशन सगळें बरें येयलें बरयल्या उपरांत मागीर आमी ताका मागीर सांगलें मागीर तेंच्यानी 5 जाणांनी ताका दिवचो म्हणून सपोर्ट केलो हांवें ताका म्हणलें कित्याक रे म्हटलें जाल्यार ते म्हणून लागले आमकां तेंच्यांनी सांगलां धारगेची टॅक्सी लागतले 3 दिसा आमकां तेंच्यांनी कधी ती गार्बेजीची गाडी म्हणून ट्रक नोकळो हांव दिता म्हणून लागले म्हणलें बरें आहा जर गार्बेज जाल्यार तुका जर सन्मान जाल्यार तुका 1 ट्रक जाल्यार तुका 2 ट्रक दिता म्हटलं आमी आमच्यान राव आमी सन्मान म्हटलं आमी नाका दिवया म्हटलें ना आमकां ते आमी मेजॉरिटी पास करता म्हणलें म्हणलें बरें जर पास जर करता जाल्यार आमी मातसो फाटी येवया म्हटलें एक ॲड करता म्हटलें ग्रामसभेन एक ठराव म्हटलें मंजूर जालो पास जालो तेणी स्वता सरपंचान हात वयर केला आनी सांगलें लोकां सांगलें की हो सरपंच आमकां नाका ती ग्रामसभा जावन आज मिटींग जाली बरोबर आनी ते म्हणटात ते लोक तुका हे करता त्या टायमार हांव ग्रामसभेक आशिल्लो जेन्ना सेक्रेटरीन सांगलें ठराव घेतलो ना बरोबर जेन्ना ठराव घेतलो पळय जेन्ना आयज मागीर तांकां सांगलें ना ते मागीर म्हणटात ना त्याच लोकांनी परत आमकां सांगलां म्हणटात की आमकां ह्यो सन्मान जावो म्हणून जाल्यार तूं म्हटलें परत मिटींग आपय म्हटलें ग्रामसभा तशी सन्मानाची ती फायल येयली पळय तशी तुमी म्हटलें कशी मिटींग सोंपता दिसांनी मिटींग काडल्या पळय तशी म्हटलें मिटींग काडा जो पर्यंत ताका म्हटलें NOC म्हटलें इश्यू करप ना ह्या आमी 4 मेंबरीन ताका नोट केला नोटेड करून दवरला आनी ताका लागून तांकां मागीर सांगलें आमी बरोबर मिटींग आपय मागीर कितें तें डिसिजन घेवया म्हणून ते म्हणटात ना तसाच दोन कायद्यान जावंक मेळना म्हणटात पूण आमी मिटींग आपयतले आमी बरोबर तुम्ही मागणी करतले सरपंच ते काय म्हटलं पण म्हाका सांगा हे 5 अचानक यांची भूमिका कित्याक तेन्ना हेंकां कितें आमीश दाखयले आसले पयशाची आनी कसली आमीश दाखयले आसले पूण आतां फुडें जाल्लें आसता पळय आमिशाक पळय पूण आमची धारगळ तुमी विकूं नाका पयशे आयज आसतले फाल्यां नासतले कोणूय पयशे जोडूंक शकता पयशे कोण मोडूंक शकता पूण असले गुड्डे प्रोजेक्ट हाडून धारगळचे लागूं नाका कित्याक ही गोर गरिबात जनता धारगळकार व्हडले कोण श्रीमंत लोक ना म्हणून आमकां एक रिक्वेस्ट धारगळ वाचोवचे खातीर काल आमी हांगा एक लोकांक गेट टुगेदर केल्ले आनी आमकां लोकांचो भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळो कित्याक तुमकां सन्मान नाका जाल्यार आमकांय नाका सन्मान आमकां धारगळ पंचायत क्षेत्र कंप्लीट पेडणे तालुका एटलीस्ट आमचे मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीचे सरपंच ते आमकां सहकार्य केले आमकां तुमचे प्रेसान आमकां सहकार्य केलें कित्याक जेन्ना हानिकारक प्रोजेक्ट तुमी हाडटात आनी आमचो खंय तरी एक मनीस दगावलो गेलो जाल्यार ताका हांकां दुख्ख जावचें ना हांच्या हातान पयशे पडलेले आसतले आनी जेन्ना घरांतलो कोणूय मनीस वयता ते घरांतल्या मनशांक दुख्ख जालें आसतलें हांव म्हणटा एकूच हे तुमी हानिकारक प्रोजेक्ट हाडूं नाका आनी आमची धारगळ वाचोवचे खातीर तुमी कितेंय कसलो प्रोजेक्ट हाडा आयज आयुश्य हॉस्पिटल जालें मोपा एअरपोर्ट जालो व्हडली 2-3 प्रोजेक्ट जाले आमचे धारगळकार कितले कामां केली तेचेर हांव सदांच तेंची डिबेट करता आनी हांव जेन्ना कसल्या फंक्शनाक वयता तांकां सदां म्हणटा रिक्वेस्ट करता आमच्या ल्हान तुमी वायट वेसनाक वचूं नाका ड्रग्साक ड्रिंकाक केन्ना वता की आपले कॅरियर फुडें वयर काडटले पयलीं बरे संस्कार आवडपाचे जाय पडटा आनी तशेंच स्कुलान टिचर वयचे तुम्ही ओदळ पत्रकार परिशदेन एक म्हटलें की कांय जाणांक कामां ऑलरेडी मेळ्ळ्या काम आपलो आमचो अर्जून कानोकार तो कोण आतां पंच पयलीं सरपंच तेणी सेटींग केला हांकां बाकीच्या मेंबर तेणी सेटअप करून तेणी NOC घेतली पळय सांगपाक म्हणजे पळय जेन्ना सरपंचाची निवडणूक जाल्लेली तेव्हा आमी सगळ्यांनी ताका अनुभव जोडून हाडलो कित्याक हाडलो धारगळचा रक्षण करपाक आयज जर बोम जालेले आयज ते सरपंच डेप्युटी सरपंच आनी इतर 3 पंचांनी ह्या आयज धारगळकारांची जी अस्तित्व आसलेली आनी तेंच्यांनी काय इश्यू काय केला तितून ते फेल गेले ते सांगता कितेंय जालें तरी तुमी लोकां कडेन आसा ऑफकोर्स लोक आमच्या कडेन आमचो स्थानीक आमदार प्रवीण भाई आल्लेकर आमच्या कडेन आसा लोकां कडेन आसा लोक तेच्या कडेन आसा सनपण येतले वयतले म्हाजे एकूच इच्छा आमकां लोक मातमाक निवडून हाडटात कितें हाडटात गांवाची उदरगत तयारी करतात गांव एकामेक पावतात आमकां निवडून हाडटात आमी आयज लोकांचे अत्याचार केले आमकां लोक घरा बसयतले हांकां हेंचो एकूच टर्म फुडें नॅक्स्ट टायम परतून येवं दिली ना इतलेंच सांगता निमणे जो एक सस्पेन्स आसलो की धारगळ पंचायत सरपंच
सनबर्नवाल्यांनी जे एप्लिकेशन दिला परमिशना खातीर ते रिजेक्ट करतले काय तांकां ती परमिशन ग्रांट करतले. निमणे कडेन आयज धारगळ पंचायत मंडळान 5-4 म्हणजे 5-4 अशा मताधिक्यान सनबर्नान जें एप्लिकेशन केल्लें मान्यताये खातीर ताका मान्यता दिल्ली आसा. आयज सकाळच्यान धारगळ पंचायती भायर मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स जो आसा तो हांगासर तैनात आशिल्लो. काल आमदार थळावो प्रवीण आर्लेकर आनी बाकीच्या लिडरांनी जी मिटींग घेतलेली सनबर्नाच्या अगेन्स्ट तांच्यांनी शिटकावणी दिल्ली की जर पंचायतीन मान्यता दिली जाल्यार आमी पंचायतीन घुसतले म्हणून. मात पंचायतीन आतां मान्यता दिल्या. हांगासर आमदारूय ना किंवा काल जे लिडर भाशणां करताले तो एकलोय कोण हांगासर ना आनी शेवटी सनबर्न आयोजकांनी जे एप्लिकेशन दिल्लें तें मान्य जालां. 4 पंच जे आसा ह्या 4 पंच वांगड्यांनी आपली भुमिका सनबर्न विरोधी ही कायम दवरलेली आसा आनी 5 जाणांनी जी आसा ती फॉर सनबर्न अशा तरेची भुमिका घेतली. एक आमी पळोवपाक जाय की ह्याच पंचायतीन ग्रामसभा जेन्ना जाल्ली त्या ग्रामसभे भितर लोकांनी सगळो एकमतान थाराव घेतिल्लो की आमकां सनबर्न धारगळ पंचायत वाठारांत नाका म्हणून. तो थाराव ओवर रूल करून आयज ह्या पंचायत मंडळान 5 जाणांनी मेजॉरिटीन त्याच सनबर्न विशयाक मान्यता दिल्या. ताका लागून खंय तरी एक प्रश्न उद्भवता की स्थानीक स्वराज्य संस्था ज्यो आपल्यो अशे जे पंच वांगडे आसता लोकप्रतिनिधी आसता जे आपली भुमिका बदलतात ताका लागून आयज स्थानीक स्वराज्य संस्थेच्या सुद्दां एकूण कारभाराचेर संशय व्यक्त जाता. ग्रामसभेन घेतिल्लो ठराव आनी त्याच्या विरुद्ध आयच्या पंचायत बॉडीन घेतिल्ली बैठक हेतून जो निर्णय जाता तेतूंतल्यान आतां ह्या ग्राम स्वराज्य संस्था ज्यो आसा तांचें भवितव्य कितें तांच्यो भुमिका ज्यो ह्यो बदलतात तेचेर सुद्दां आतां प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्लें आसा. सो एकंदर आयज सकाळच्यान आमी जर पळयत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स ह्या पुलीस फोर्सा भितर जाल्ली बैठक आनी ह्या बैठकीन मेजॉरिटी भितर म्हणजे 5-4 अशे तरेन धारगळ पंचायतीन सनबर्नाक जो आसा त्यांचो जो अर्ज आसलो त्यांचे जे एप्लिकेशन आसलें तें ताका परमिशन दिल्लें आसा. देव बरें.